बीजेपी सरकारान काउंटर घालून दवरलो आसात. कसलो काउंटर? डोनेशन काउंटर. म्हणल्यार कितें? पार्टी डोनेशन काउंटर घातलेलो आहा. एक्सटेंशन जाय मरे पैसे घाल डोनेशन बॉक्सान तुमकां एक्सटेंशन मेळ. जॉब जाय मरे डोनेशन घाल पैसे मेळ. आणि हे काम करपाक लागून एजंट पोसलेले आसात. मुद्दम पळया तुम्ही राजेश नाईक हाका एक्सटेंशन कितली मेळ्ळे ते पळयात. हाणें कसलें काम केलें रे? जमनी विकपाचें काम केलें. PWD पार्शेकर बदानी मुद्दम पळया. बदानी जो आहा पळय ताका 4थें एक्सटेंशन दिलें. कित्याक लागून दिलें? म्हादय व्हरून विकली म्हणून दिलें. म्हणल्यार गोंय जे कोण काबार करपाक सोदता तांकां तेंच्यांनी मुखार काडलेले आहा. बाबा तुम्ही आमचे एजंट जाय, तुमकां कितले जाय तितले मेळटले, तुम्ही फक्त लुटीत रावा आनी आमकां हेल्प करा. आज ज्या लोकांक लोक IAS ऑफिसर नाजाल्यार हायस्ट एज्युकेशन घेता पळय त्या लोकांक पळयता की बारीक गरीब लोकांक सेफ्टी, गोंयकारांक सेफ्टी कशी मेळटली काय म्हणून. आता त्याच भशेन मुद्दम पळय कालची न्यूज हांव तुमकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार म्हाका हांसोंक येतात. म्हाका हांसोंक हेकाच लागून येतात की हे जेमोन नोटीसी काडटा काय म्हणून हांसोंक येता. हो एक गोमंतकार काय खंयचे तरी एक चॅनलाचेर एक येयल्लो नवीन टायम्साचेर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ऑर्डर काडलेली. आनी ऑर्डर हांव वाचून दाखयता. द गव्हर्नर ऑफ गोवा इज प्लीज टू ग्रांट एक्सटेंशन इन अ सर्व्हिस टू श्री अरुण N. पंचवडकर, controller legal metrology beyond the date of his supervision for a period of 1 year with respect to 01/2/2025 to 31/01/2026. एका वर्सा खातीर एक्सटेंशन दिल्ले आसा. दिस ऑर्डर इज सब्जेक्टेड टू विजिलन्स क्लिअरन्स फ्रॉम द विजिलन्स डिपार्टमेंट, ऑकरन्स ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंट अँड अप्रुव्हल काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. आणि हो डेटेड केन्ना? डेटेड 31/05/2025. अरे म्हयनोच पावोंक ना, म्हयनो येवंकूच ना. बाबा ते एक्सटेंशन दिता पळय ते कितले पोटले घेतला ते हांव सांगना तुमकां. पूण ते पोटले घेता आसतना तरी टायप करता आसतना लेटर चिता मरे डेट आयची कितली ती तो 20 हांगासर डेट 31/05/2025 अजून पावोंकूच ना. म्हणल्यार हेका सांगलें आसतलें की हेजे प्रोबेशन जे आहा पळय काबार जाता हेजे प्रोबेशनाचेर आसा. वो अरुण पंचवडकर आहा पळय तो प्रोबेशनाचेर आहा आनी प्रोबेशन काबारूच जावन ना तेजें. म्हणल्यार फुडें येता ते चुकोन म्हाका दिसता बेगीन नोटीस मारलो आनी काडलो. म्हणल्यार तुमी पळया सरकाराचें हे लेवल खंय पावला ते. आतां हें कित्याक लागून सांगता तुका. आयज म्हाका विचारपाक जाय रंजना बोरकर असिस्टंट कंट्रोलर गेल्या 6 वर्सां कंप्लीट जाले. कंट्रोलर जो आसता पळय ताका लिगल मेट्रोलॉजीन कंट्रोलराक मिनिमम 5 वर्सांचो टायम एक्सपिरियन्स आसपाक जाय. हाका 6 वर्सां जालीं. हाका 6 वर्सां जावन सुद्दां आज ते बायलेक तुमी दिना. ते बायल एसटी म्हणून चिंतनाका. ती बायल एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार विमान म्हणून चिंता. आयज तुमी एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन केल्लें आहा. एक बायल केपेबल बायल जी आहा पळय तिका तुमी डिस्क्रिमिनेट केल्ली आसात. केपेबल बायल, फॉरगेट अबाउट एसटी सायटीकूच दवरया. केपेबल बायल. आनी तुमी म्हणटा की एम्पावरमेंट म्हणटा ते खंयचे? पैसे कलेक्शनाचे एम्पावरमेंट, जॉब स्कॅमाचे एम्पावरमेंट, पैसे कलेक्शनाक दवरला ते एम्पावरमेंट. ही आतां लोकांक सांगपाची गरज आसा. कित्याक हें जे चल्लां पळय सद्या एट प्रेझेंट म्हाका दिसता सरकार जो दुर्लक्ष केल्लें आहा पळय अरुण पंचवडकरान कितें मेळ्ळें तुका? डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्सनल डिपार्टमेंट कम्स अंडर यू. सो म्हाका कळपाक जाय की हे डिपार्टमेंटा तुमी गव्हर्नमेंट ऑफिसर जे आहा पळय डायरेक्टर लेवल आनी सगळ्या लेवलाचेर आहा पळय ते तुमचे कंपनीचे CEO जाय तेन्ना तुमी तांकां ट्रान्सफर, जाय तेन्ना तुमी खंय एक्सटेंशनाचे वयले एक्सटेंशन. वॉट परफॉर्मन्स दीस पीपल हॅव डन? गिव मी द परफॉर्मन्स ऑफ राजेश नायक, गिव मी द परफॉर्मन्स ऑफ चीफ इंजिनियर, गिव मी द परफॉर्मन्स ऑफ आमचो कोण आता ट्रान्सफर जाता सॉरी अरुण पंचवडकर हू इज गिवन एक्सटेंशन. म्हणल्यार आज एक्सटेंशनाचो धंदो जाल्लो आसात. आनी सरकार म्हाका दिसता हे पार्टी ऑफिस जे मेरचे आयज इनॉग्रेशन जालां पळय हे पार्टी ऑफिसाक फंड रेज करपाचें काम हे एक्सटेंशनच्या वयल्यान जातात. म्हाका हे दुबाव आसात. आनी हेजेर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हायकोर्ट मॅटर आहा मरे. मॅटर हायकोर्टान चल्ला मरे. हांगासर काही एक्टिविस्टांनी जे घातलेले आसा थंयसर एक्सटेंशन वयले एक्सटेंशन. वेन द मॅटर इज ऑलरेडी इन द हायकोर्ट हाव कॅन यू कम आउट गिविंग दी एक्सटेंशन्स? दिस इज टोटल. हेतून कळटा बीजेपी सरकार जो आहा पळय क्लियर कट जाल्ले आसा. दुसरी क्लियर कट दाखयल्ले आहा तेंच्यांनी की जॉब स्कॅम, लँड स्कॅम कितेंय करा पूण आपली कामां करीत जाल्यार तुमकां एक्सटेंशन मेळटलें. आपली कामां करा. म्हादयचे जे आहा पळय बदानी, वो बदानी आज कितली 4 फावटी ताका एक्सटेंशन दिलें. कित्याक लागून रे? म्हादय विकपाक लागून एक्सटेंशन दिलें.
म्हणजे प्रमोद सावंतान सांगपाचें की आपली आवय कोणान गाटार सोडपाक लागून आपली आवय तेणी आवय कोणा म्हणलें नाल्यार डेफेमेशन केस घालपाक रावपाक तुवें आवय मादय म्हणलेली ती मादयच्या बद्दल तुवें सांगलें गाटार वचून विकपाक वो बदारी काम करता आनी ताका तुमी एक्सटेंशन दिता म्हळ्यार गोंयकार कोणूच ना गोंयकार मेले गोंयकार कोण उरलेले ना आनी आयज भुरगीं जे आहा पळय यंगस्टर जे आहा बसलेले आहा पळय तांकां दिया मरे तांकां प्रमोट करा मरे तांकां परफॉर्मन्स दिया मरे म्हळ्यार ह्या हेतून सिच्युएशना एक्सटेंशन हॅज बिकम अ बिझनेस अँड दीस बिझनेस इज रेजिंग आमी सांगता तुका दीस बिझनेस इज रेजिंग पार्टी फंड्स मे बी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज रुलिंग पॉलिटिकल पार्टी आणि पॉसिबली ओपोजिशनाकूय मेळटा आसलें कित्याक ओपोजिशन हेचे बद्दल कांय प्रोटेस्ट करिना ओपोजिशनान हो प्रोटेस्ट करपाची गरज आसली एक्सटेंशनाचेर प्रोटेस्ट जावपाक जाय रस्त्यार येवपाक जाय धरणां करपाक जाय हाजेर जायना जॉब स्कॅमाच्या बद्दल म्हाका काही लोक विचारपाक लागले अरे जॉब स्कॅमाचेर खंय पावले ओगी रावले काय म्हणून अरे म्हाका एक सांग सगळे एक्टिविस्टूय उलयता जाल्यार ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी कितें करतली ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीचो रोल कितें इलेक्शन करपाक कंटेस्ट करपाचें इफ यू आर नॉट रेडी टू वर्क लायक अ ओपोजिशन प्लीज गो अँड सीट एट होम आमकां गरज नाका इलेक्शना टायमार जर तुमी भायर करतले जाल्यार तुमच्या ओपोजिशनाचो व्हॅल्यूच ना तुमचो आमकां Today we have how many people, opposition political party? Why the opposition political party is not coming on the ground? Why the questions have not been put up by the opposition political party to the ruling government? आता पळय एक दिसाची असेंब्ली ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार आमी सांगूंक सोदता आमी आयज ह्या मुद्द्याचेर सांगूंक सोदता आमचो वॉयस जो आहा पळय 1.5 लाख ते 2 लाख आतां दिगंबर काम देवाचो मनीस म्हणटा पळय थंयसर देवाचे कॉन्ट्रॅक्ट ह्या मनशान पयशे घातले आपले पयशे पावना खंय 3 लाख ताका सॅलरी पावना खंय एक्सपेन्स पावना खंय आमदाराचो म्हणजे बील घातलेलें थंयसर आयज लोक हांगासर खाली पोटार मरता जरी तर तुमकां 3 लाख रुपया फक्त थंयसर वॉट इज युअर रोल वॉट इज द रोल ऑफ एमएलए वॉट इज द रोल ऑफ एमएलए रोल ऑफ एमएलए टू लेजिस्लेट टू ब्रिंग पॉलिसीज अँड यू आर गेट एकूच दीस आनी ह्या एक दिसान कितें डिस्कस जातलें रे कितें डिस्कस जातलें म्हणल्यार आमी डिसायड केल्लें आसा कांय एक्टिविस्टांनी डिसायड केल्लें आसा वी वील हॅव पिपल्स असेंब्ली इन एट आझाद मैदान लोकांची असेंब्ली लोकांचे विशय येवन आपूण आमदार कसो उबो रावन तांच्यांनी डिस्कस करपाचें आमदार कसो उबो रावन आपलो विशय मांडपाचो कित्याक असेंब्ली काबार जाल्ली आसा वन डे असेंब्ली कॅनॉट बी एक्सेप्टेड वेल आता जाल्यार सगळेच ऑलमोस्ट एवरीथिंग रामाबाब हेज कवर्ड अप बट टुडेज प्रेस दीस प्रेस वॉज पर्टिक्युलरली फॉर वॉट जॉब एक्सटेंशन्स ते जॉबार जे आसा पळय एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन आतां म्हाका एक सांगात जेन्ना आवय बापूय भुरग्याक न्ही पोटाक मारून शिकयतात आनी कितें करतात म्हजो बाबू डायरेक्टर जातलो म्हजो बाबू एसिस्टंट डायरेक्टर जातलो म्हजो बाबू ह्या पोस्टार वचून प्रमोट जातलो नॉट फॉर ओन्ली एक समज टिचर जाल्यार टिचरूय उरतलो म्हण खंय तरी हेड मास्टर जातलो तशें न्ही आवय बापूय आपल्या भुरग्याक न्ही पोटाक मारून खंय तरी जॉबाक लायतात पयलीं तेंचे गव्हर्मेंट जॉबाचेर तुमकां सगळे कांड म्हणटा तो भायर सरिल्लो आसा गव्हर्मेंट जॉब दिवून जे खरे कोण शिकतात पळय त्रास घेवन शिकतात ते बापडे खंय तरी आयज प्रायवेटात आसात वो कितें धाकलो धंदो घालो आसा आनी ज्यांच्या कडेन आवय बापाय कडेन लाखांनी दुरू आसा पळय ते न्ही तांची भरती जॉब स्कॅमाक कशें तेंचे प्लेसमेंट जाल्लें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा कमींग टू द पॉयंट खंयच्याय डिपार्टमेंटां वचा पुलिसान देखून कितले जाणां म्हाका पुलिसांनी सांगलेलें आसा तूं उलयता न्ही प्रतिमा पूण तुका खबर आसा आमी ह्या जॉबाक आमकां कितले पयशे दिवपाक पडले ते कितले पयशे दिवपाक पडले ते खबर आसा काय म्हणून आवर पेरंट्स हॅड टू शेल आउट सो मच दॅट वॉट एवर दे अर्न नो लायफ टायम लायक 30 lakhs 40 lakhs 50 lakhs दीस इज द रेट खंय पुलीस डिपार्टमेंटान अरे वेन MLA इज इलेक्टेड इन पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर मिनिस्टर इज देर आय एक्सपेक्ट देम टू गीव द जॉब्स ऑन मॅरिट्स तो भुरगो बरो शिकला 90% घेतिले 88% पास जाला तो ताजी रिटर्न टेस्ट ना हे सगळं बकवास ते दुसरे आसता पळय ते प्रिलिमिनरी राउंड्स ते असतात क्वेश्चन राउंड्स आन्सरींग राउंड्स काय नाही लास्टाक कितें कोण गरम करता पळय पॉकेट मंत्र्याचे तिचे डिपार्टमेंटाक वता पळय ते आतां जशेंच रामान सांगलां तशें हांव सांगूंक सोदतां बदानी म्हणटा ते पयले कमींग टू महादेव ही सेड डेट CM एक सेड हांव आवय दिवपाक दिवपाना CM जायते म्हणटा CM सदांच म्हणटा दिवपाची गरज ना सो दॅट इज फॉरगेट हे गॉन कन्क्लुजन बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज दॅट when CM had said आवय दिवपाक दिवपाना आनी दे शोड दॅट दे आर वीथ म्हादेव आमची म्हादेव वचपाक दिवपाना म्हणून ती लिप सिंपथी देखून दिल्ली ती आयज दे स्टँड एक्सपोज्ड ना टुमोरो इज द असेंब्ली ऑफ वन डे आय वॉन्ट टू नो वन डे कितें तांचे क्लीन जातलें तें म्हाका खबर ना क्लियर जातलें तें खबर ना बट आय थिंक वन डे इज जस्ट एन आय वॉश टू शो द पीपल दॅट वी आर डुईंग असेंब्ली एंड वन डे इज टू गेट देअर थिंग्स क्लियर्ड तांचे बिलां कितें आसा ती क्लियर करपा आसतलें आपआपलें कितें आसा पळय
ते करपा खातीर ही नाटकां म्हाका इतलेंच सांगचें आदी गोना डिस्कस ऑन मादी in today tomorrow's one day assembly are they going to talk on Madi? I have not seen Madi's issue going on in the assembly. Kitle जाऊन गेले assembly. Second, are they going to talk about the job scams which are happening? How many people are already been arrested and bailed and jailed? ताजेर कितें उलोवपा आसा? लँडस्केप कितें जाला ताजेर तें उलोवपा आसा? अदानी असल्या मनशान TCP तो कोण तो राजेश हे कितले तरी जे लोक आसा हांकां एक आनी दोन फाटी एक्सटेंशन दिवना हांकां चार फाटी एक्सटेंशन वेगवेगळे हांकां मुखार हेंचें गरम तेंचेंय गरम हे कित्याक बिकॉज दे आर द पपेट्स आय एम मेकिंग अ स्टार्ट they are the puppets of these ministers, they are the puppets of this department, they are the puppets who collect lot of funds and give them तू भी खुश मैं भी खुश बाट के खाएंगे असले जाल्ले आसा म्हणून एका एक्सटेंशन दिलें आसा वाय अदरवायज वाय यू आर डिनायंग प्रमोशन जावपा आसा ते लोक थंयच स्टक जावन पडिल्ले आसा बरे लोक आसा तुमी बायलांक न्ही चेडवां आसा वुमन आसा ते थंयच स्टक जावन आसा जे मॅरिटाचेर आपले जॉब घेतिल्लो नॉट इवन अंडर रिजर्वेशन तांकां आयज थंय स्टक करून दवरले आसा आदी नॉट तांकां मागीर रिटायरमेंट येतली आनी ती रिटायर जातली द पर्सन वूड हॅव गॉट प्रमोटेड एज बीइंग ऑन द हायस्ट चेअर इज बीन डिप्राइव्ड वाय इज बीन डिप्राइव्ड बिकॉज ऑफ दीस पपेट्स ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट हू आर केप्ट एज कलेक्टिंग एजंट्स 30 तारखेर आमची आसली मरे सुप्रीम कोर्टान केस आशिल्ली मरे म्हादेची 30 तारखेर केस आशिल्ली सुप्रीम कोर्टान बोर्डार देखून येवना खंय म्हणजे हेजेर कळटा गोवा गव्हर्मेंट कितलो सिरियस आसा तो म्हादे घेवन सगळे विकपाक भायर सरला तुमी आमचे दोंगर विकले आमची शेतां विकली हां आय यू गोना टॉक अबाउट भुतानी टुमॉरो इन द असेंब्ली शूड टेल मी आय यू गोना टॉक अबाउट भुतानी इतले लोक रावलो इतले केले कितें परमिशन्स ना हे ना नो अबाउट द रेप्स मॉलेस्टेशन्स अबाउट द रॉंग डुईंग्स नो बडी इज गोना टॉक हे एक्सटेंशनाचे जे आसा पळय हे खंय तरी हे कल्चर चेंज जावपा जाय बिकॉज दीस कल्चर इज डिमॉरलायझींग द डिजर्वींग पीपल हू आर इन द ऑफिसीस हू आर वेटींग आनी राव रे तांकां कळा मरे एक्सटेंशन दिता कळा आनी तांकां रिटायरमेंट दिया मरे खूब जोडला मरे तेणी तांचे कडेन खूब खंय फार्म हावजीस आसा खूब शेतां भाटां घेवन दवरल्या खंय तेणी बेनामी प्रॉपर्टी कितले तरी आसा खंय तांचे कडेन सो तांकां रेस्ट दिया मरे तांकां बायलां बरोबर तांच्या भुरग्यां बरोबर नातरां बारा मातशें पात्रां बरोबर मातशें एन्जॉय करून लायफ टूर बीन वचूनी मरे आनी दुसऱ्यांक काडून प्रमोट करा आनी मागीर प्लेस करा मरे न्यू भुरगे कितले तरी आसा तांकां जॉब दिना तुमी न्यू भुरग्यांक नाही इतले तरी ग्रॅज्युएट जाता मरे सायन्स कॉमर्स आर्ट्स तांकां BBA केल्ले भुरग्यांक नाही जॉब मेळना म्हणून ते भुरगे बाबडे जॉब स्कॅमां असले हितून पडटात कित्याक पयशे दिल्यार कितें जातलें म्हणून आनी दुसरें म्हणल्यार ना म्हणून ते बाबडे वतात फॉरेन कंट्री गल्फ कंट्रीज यू सी हाव मेनी ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गोवन्स हॅव गॉन आय कॅन सी 60% ऑफ गोवा इज गॉन वाय बिकॉज नो जॉब एक्सटेंशन सो हेजेर मातशें लक्ष घालपाक जाय आमी जाल्यार मागतात की हांकां जे एक्सटेंशन दिता पळय ते नाका तांकां रिटायरमेंट दियात आनी डिजर्वींग जे लोक आसा पळय तांकां हाडून मुखार बसयात देव बरें करूं. पयली स्वातेर पयली स्वातेर हांव रामा काणकोणकाराक देव बरें करूं म्हणटा की ताणें म्हाका हांगा आपयलो आनी ताच्या उतराक ना म्हणूंक शकना कित्याक विशयच तसो आसा रिगार्डींग एक्सटेंशन इन सर्वीस एक्सटेंशन तेंचें पळय एक्सटेंशन जाता तें खरें म्हणजे गोंयच्या लोकांक टेंशन तेंचें एक्सटेंशन गोंयच्या लोकांक टेंशन मोटें टेंशन आनी ताका असो एक एरिथमॅटीक इक्वेशन येना हेंचें एक्सटेंशन म्हणल्यार मॅनिफोल्ड टेंशन गोंयच्या लोकांक आतांच म्हणला कोणे तरी एक्सटेंशन म्हणल्यार कितें आनी खंयच्या कायद्यान बसता हांव तितल्याचेरूच उलयतां कित्याक आमचे पयलींचे स्पिकर तुमकां उलोवन गेले आसतले की मोरल रायट एथिकल रायट सरकाराक नाच आनी ताच्या शिवाय कायद्यानय रायट खंयचो येता तो म्हाका जाल्यार खबर ना आमी इतलीं वर्सां पळयल्या खंयच्या कायद्यान हे एक्सटेंशन बसता हांवें आजून पर्यंत तें पळोवंक ना एक्सटेंशन म्हणटा तें फंडमेंटल रूल 56 येता आनी क्लियर कट तितून बरयल्लें आसा की एक्सटेंशन केन्ना दिवपाक जाता तें खंयचे परिस्थितीन एक्सटेंशन दिवपाक जाता तें सर्वसाधारण एक्सटेंशन दिवपाक जायना आनी कित्याक लागून दिवपाक जायना ही सरकाराचीच उतरां हांव तुमकां मातशें वाचून दाखयतां आतां सरकार म्हणल्यार खंयचें सरकार डबल इंजीन दोनी कडेन सरकार सो हे डबल इंजीन सरकार म्हणटा ही पयलींच्यान इन्स्ट्रक्शन आसा आनी ह्या सरकारान डबल इंजीन सरकारान आतां 22 ही परती इन्स्ट्रक्शन परत दिल्ली आसा हांगा कितें म्हणटा पळय इट शूड बी एप्रिशिएटेड दॅट इवन इन द केस ऑफ एक्सटेंशन टू स्पेशलिस्ट म्हणल्यार कितें हांव 2 मिनटांत सांगता इन द
scientific fields or medical fields, it is not only the next man who misses promotion, but often several people miss consequential promotions all along the hierarchy. Thus, too many cases of extension in service or re-employment are likely to cause frustration and affect the morale. हे आता ही म्हजी उतरां न्ही, हो पळय हो सर्क्युलर न्ही, हो रूल. इट इज कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन आनी तांचो मोरल सामको सकल पडटा जे फाटल्यान आसता ते. तर खंयच्या हितून एक्सटेंशन दिवपाक जाता, खंयच्या सिट्युएशनान एक्सटेंशन दिवपाक जाता. जे मेडिकल फील्ड, जे सायंटिस्ट आसा, आनी तांकां सुद्दां पळय हांगा क्लियरली डिफायन केल्लें आसा, सायंटिस्टांक सुद्दां जर एक्सटेंशन दिवपाचें जालें जाल्यार ते चड दीस दिवपाक जायना. अशें न्हू की वो एकच सायंटिस्ट आसा, अशें न्हू की वो एकच दोतोर आसा. कोण बजेट कामान गुंतलेलो आसा, बजेट करता तेन्ना एक कमिटीन जर कोणी मनीस आसा आनी आतां बजेट येवपाचें आसा तेन्ना फक्त ताका 3 म्हयने मॅक्झिमम दिवपाक शकता. हांगा एकाच झटक्यान एक वर्स न्ही. आनी विथ ड्यू रिस्पेक्ट आतां जे कोणाक एक्सटेंशन दिलां, जावं तो मागीर उत्तम पार्सेकर जावं, राजेश जावं, मागीर अरुण पंचवडकराचें मागीर सांगता, हे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, आनीक तुजो हुमराजकार आमचो डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, आनी कोण आसा, आनी कितलेच आसता ते सगळे डायरेक्टर लेवल. हांकां एक्सटेंशन दिवपाचें जस्टिफिकेशन खंयच मेळना. ना जाल्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जे आसा सरकाराचें, ताणें मुखार येवन सांगचें खंयच्या कायद्यान बसता हें एक्सटेंशन. एक फावटी न्हू, सेगीत फुडल्या वर्साक, सेगीत आनकी फुडल्या वर्साक हें सामकें टोटली अनलॉफूल, कायद्यान बसना, मोरली रॉंग, एथिकली रॉंग. आनी हे ऑफिसर जे आसा खरें म्हणजे म्हजे कलीग आशिल्ले ते, म्हाका पर्सनल तांचेर कांय ना, पूण ऑन द मॅटर ऑफ प्रिंसिपल ताणें स्वताहून सरकाराक सांगचें म्हाका नाका रे बाबा हें एक्सटेंशन, आपूण फाटीं सरता म्हणून. ना जाल्यार द इन्फरन्स इज व्हेरी क्लियर. तुमकां मोठें कितें तरी कारस्थान रचपाचें आसा. सेकंडली तुमकां दुसरे फुडले ऑफिसर जे आसा, तेचे सकयले ऑफिसर जे आसा, तांचेर अजिबात विस्वास ना. गव्हर्मेंटाचे हितून सामको मोरल डावन जाल्लो आसा. आनी तुमकां हें जे पळय चलता आतां सगळे कडेन, सगळ्या वाठारांनी चलतात तें तुमकां फुडें व्हरपाचें आसा. म्हणून आज वेळ आयला की गोंयच्या लोकांक तरी मातशें जागृत जावपाक जाय. गोंयच्या लोकांक हें क्वेश्चन करपाक जाय, हें एक्सटेंशन. यू हॅव टू शेम दीज ऑफिसर्स. आनी लास्ट म्हाका एक वायट दिसता की सकयल्या लेवलार सुद्दां आतां हो आमचो रामा कणकोणकर सांगतालो म्हाका की लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान सुद्दां तें एक्सटेंशन दिलां. कितें म्हणून एक्सटेंशन दिलां? कित्याक हो कायदो म्हणटा यू हॅव टू रेकॉर्ड इन रायटींग, जस्टिफिकेशन आसपाक जाय कित्याक एक्सटेंशन दिता तें. तर म्हाका दिसता दीस इज टोटली रॉंग. आनी हो आतां वेळ आयला खरें म्हणजे आतां हे ज्युडिशियल टेस्ट दिवपाचो हाका की हें एक्सटेंशनां सेगीत पळय दिता ती ह्या कायद्यान बसता काय ना. म्हजे म्हायती प्रमाणे कायद्यान बसना. इतली एक्सटेंशन्स दिलो हाय, लायक अकॉर्डिंगली इफ यू गो टू सी इतली स्कॅम जालोली हाय. बट नाव इफ यू गो टू सी इट्स अ एक्सटेंशन स्कॅम नाव वॉट्स गोईंग ऑन. आनी चोवपाक गेले जाल्यार कितें जाता, इट्स व्हेरी इजी फॉर देम टू गो हेड विथ दीस एक्सटेंशन स्कॅम. नाव एवरी नाव एंड देन हॅविंग एन एक्सटेंशन दर तूं एक 1 year दिलें, आतां सांगलां तेश कोन्न एक वर्स दिलें, ओके अंडरस्टँड जाता मेडिकल वायज डॉक्टर्सांक, बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी दवरतो. बट एक्सटेंशन स्कॅम आतां जालां तें हांव नो कॉन्फिडन्स तेंगेली BJPची पॉकेटां बोत्ता ओ तेंगे सिनियरांगेली पॉकेटां बोत्ता ओ देर आर सर्टन MLAs तेंगेली पॉकेटां बोत्ता ती. बिकॉज तेंकोडे जाता जाल्यार मोर पुसान देखून दिवपा हाय तेची कदलाचे बसोवपा हाय. इट इज नॉट ओनली फॉर फ्यू years. They can do anything and everything under this सरकार, because under this governance तेंकोडे कितें जाता जायना मुट्टे आनी तेंकोडे ना. Corruption is to the core as it is. आता एक्सटेंशना बद्दल if you go to see, it is only not in a particular department. It is in all the departments, one after the other. We see the headlines, we see the news,
we see something or the other popping up in different department for extension purpose. अरे जाय कित्याक रे आता जी हायरार्की हा फ्रॉम टॉप टू बॉटम इफ यू गो टू सी की सकल हा तांकां प्रमोशन मेळना कित्याक कदलां घेवन बसलेले आहाय तुमी आनी सकल हा तांकां उंच प्रमोशन मेळपाकू द वन हू इज रायट ऑन टॉप ते गेले जाले रिटायरमेंट ताका काडून उडोवयाय मरे जे सकल हा तांकां प्रमोट कोराय. If you go to see in the colleges, best of the colleges, students have come out. They are looking out and hunting out for jobs. तुम चोपयास गेल जाल्यार आमगे गोंयकारां जॉब्स नाय. तुम्ही मायग्रेंट्सान बोललोले आहाय मायग्रेंट्सान तुम्ही एक्सटेंशन दिवन दवरलोले आहाय ती कदलां गरम करपाक कित्याक तुमगेली बोल्सां भरपाक आमगे गोंयकार चोयल जाल्यारू आमगे गोंयकार बाट थिंगा शिकोन वेल क्वॉलिफायड मेरिटाचेर येयलोले आहाय एंड दे स्टील वेटिंग फॉर द पोजिशन. तुमकोडे आतां जॉब्स नाय म्हणटाय तुमी मोदे म्हणटाय जॉब्स आहाय म्हणटाय बट आहाय तांकां डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स तुमगे नाय हू इज वेल एक्सपिरियन्स एंड वेल क्वॉलिफायड बट फॉर वन्स who are already you can say like they are not fit bosल्या तांकां उठोंक जायना उठल्या तांकां बसोंक जायना फिजिकली ऑल्सो दे आर नॉट फिट मेंटली ऑल्सो दे आर नॉट फिट बट तुम तांकां एक्सटेंशन दिवन ते कदलांचे बसोवन दवरलेले आहाय. आनी जे भुरगे मेरिटाचे पास जायन जे रावलोले आहाय आपणांगेले पोजिशन वायज or if you go to see on a hierarchy basis who are on a waiting list who had come on merit they body still रावताय आणि तुम्ही एक कोरस न्हू तू 5 वर्सां एक्सटेंशन 5 वर्सां म्हळ्यार a boy who is deserving will mentally go what पीस जावपाक मरे शिकलो भुरगो आहा तो पीस जावपाचो आपणा गेल्या पोजिशनार रावल जाल्यारू शिकोन फायदो केसो धरू. तुम्ही जेन्ना म्हणटाय एक बायल मनशा देखून बेटी पढाओ बेटी बचाओ म्हणून जाल्यार एक वुमन फॉर अ विमेन तुम्ही एक्सटेंशन दिता आनी जितल्यो बायलो आहा जितली चोडवां आहाय शिकलोली आहाय ती आजून देखून त्याच पोजिशनाची आहाय ती रावताय बाडी. तुमकां प्रॉब्लम भायर गेल जाल्यार तुमकां प्रॉब्लम ते आहाय जाल्यार तुमकां कितें ना प्रॉब्लम आहा सांग म्हाका. दिस बीजेपी सरकार इज नॉट फिट आनी जे कोण डिपार्टमेंट हे रन कोताय न्हू इफ यू ऑल कांट रन द डिपार्टमेंट न्हू यू ऑल हॅव टू कम डावन कित्याक तुमकोडे हँडल करपाक जायना. यू आर नॉट फिट टू बी फॉर वॉट यू आर एंड एवरी टायम वी एज एन एक्टिविस्ट रेजिंग आवर वॉइसेस आउट टेलिंग यू ऑल दॅट मीन्स यू ऑल डोंट नो वॉट युअर ड्युटीज आहा आनी आमगे ऑपोजिशन जाय ते कित्याक रेज कोनाय आवाजू तांकां खबर ना. आनी म्हाका एकलोय ऑपोजिशन दिसलो ना हे स्कॅमा बद्दल एक्सटेंशन स्कॅम म्हणटाय तेजे बद्दलू एकलोय ऑपोजिशन येवन उलयलो चोयल ना हे तांकां दिसली पडना. आता आमी एक्टिविस्ट जावन तर सोशल एक्टिविस्ट हॅव टू कम एंड रेज देयर वॉइसेस जस्ट टू एक्नॉलेज देम एवरी टाइम. That is not our duty. It is the opposition also who has to be hand in glove with the activists to raise their voices against this, whatever is happening against. आमगे गोंयकार हाय तांकां पुल डावन कोताय तुमी आनी मागीर म्हणटाय गोंयकार सुसेगाद आहाय म्हणून. This is BJP government under your governance. Pramod Savan, it is under your governance that you are pulling down the goons and giving importance to the migrants and giving extension for unwanted people. आजून देखून तांकां धाडाय रे बाबा हॉलिडेयान धाडाय आनी जे कोण भुरगे आमगेले यूथ आहाय तांकां मुखार वचपाकूच संदेश दियात. थँक्यू. जो तियात्र 2009 बरयल्लो हे पार्सेकाराचें टेन्शन हे माथ्यार आमच्या 2009 आसलें. आयज म्हाका उलोवपाक येयलें कित्याक आयज तुका एक्सटेंशन मेवता 2009च्यान जो तूं ह्या हायवेचेर काम करता जेन्ना रेगो आसलो तेन्ना पसून तुवें हें हातीन घेतलें एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणून. आयज म्हाका कित्याक येवन उलोवचो पडलो आयज 2009, 2016 आनी आतां परतय ही सुरवात जाली तितून तूं रोल आपलो हें करता. तितून तुका एकूय दीस सांगूंक जालें ना जो आमचो आमदार गोविंद गावडेन दोळे धापून तो अलायनमेंट जेन्ना बोमा आनी खोर्लेचेर घातलो त्या टायमार तुवें उलोवपाची गरज आसली. जेन्ना मुर्मून प्रेजिडेंटान तुका लेटर बरयलें हांगा
जो बायपास तुका काडूंक लायलो हितून हावजान ती 10 मेंबर कमिटी काडलेली 9-10 तेणे तुज्या हातीन तो नॅशनल हायवेचो बायपास काडपाक भोवमान तुज्या हातीन दिल्लो. त्या विशयाचेर तूं आयज पर्यंत एकदांय उलयलो ना. जेन्ना प्रेजिडेंटान तुका लेटर केलें तेजेर आन्सर दी म्हणून थंय बसून तें लेटर घेवन 1.5 म्हयनो जावं 2 म्हयने तूं घेवन बसलो. तेजोच म्हाका दिसता एवॉर्ड तुका ह्या सरकारान दिल्लो आसा. PWDचो राजा जो बसला पळय तुका घरा बसून फोनार हें दिता तेजी तूं ऑर्डर ओबे करून जो आयज लोकांक काबार करूंक उठला. आयज जे टेन्शन घेवन हे लोक बोमाकार खोर्लेकार आसले पळय हें टेन्शन आयज गोंया गव्हर्मेंटान परते पार्सेकाराच्या रुपान आमकां दिल्लें आसा. लास्ट इयर जेन्ना तुजें सोंपता म्हणून आमकां कळ्ळें तेन्ना खंय तरी आमकां एक खुशी भोगलेली. कित्याक आयज खंय तरी हे 9च्यान जे आमच्या फाटल्यान लागलेले तुमी ते खंय तरी पयस जाता. ना परत आतां 1 वर्स जालें जेन्ना तुका प्रेजिडेंटा कडेन लेटर येयलें तेन्नाय तुवें लोकांची कांय चिंता केली ना. तुमकां कानाक धरून जो इंजिनियर हो आसलो पळय एक्झिक्युशन ऑफिसर आसलो त्या टायमार 9-10 तुमच्या कानाक धरून मोल्या ते पत्रादेवी बसून सगळे डिपार्टमेंटाक तुमकां फिरयले आनी दाखोवन दिले तुमी कितें चूक केल्या ती. तो खंयचोय सरकार आसूं पूण तो सरकार ह्या लोकांचें आयकून घेतालो. ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता कित्याक जे आयज तुमी पळय इंजिनियर नेमल्या पळय आतां जेंकां एक्सटेंशन येता खास करून हांव पार्सेकार बाबाक सांगता एक मनीस म्हणून तरी ताणें तोंड उगडपाक जाय. ह्या पिक्चराचो खरो पात्र तूं आसलो. हे नॅशनल हायवेचे सगळी स्टोरी तुका खबर आसली. जर ते गोविंद बाबाक खबर नासली तुवें सांगपाची गरज आसली बाबा अशें न्हू तें बायपास ऑलरेडी काडलेलो आसा थंय. आनी ज्या पद्दतीन तो रिपेर केल्लो गेल्लो 9-10 आनी सादी सदी न्हू तेजेर बरें हें जाल्लें तुका पुरेपूर खबर आसली. आयज बसून तुजे कडेन विनंती करता आतां जर तुका एक्सटेंशन दिला जाल्यार तोंड तुजें उगड खंय तरी आनी वयता वयता हे लोकांचें बरें करून वच. तुका पुरेपूर खबर आसा तुमी कितें करूंक वयता तें. रामा तुवें सांगलें एसेंब्लीज आनी आझाद मैदानाचेर तूं लोकांक हाडून कितें डेमॉन्स्ट्रेशन एसेंब्ली पद्दत कितें एक्झॅक्टली सी पळय बेजिकली कशें आहा आतां सद्या एट प्रेजेंट लोकांचो वॉयस म्हणून इतले इलेक्शन जाता आनी इलेक्शन सगळे असेंब्लीन एक 30,000 वोटर आसता. ते 30,000 वोटर उलोवपाक शकना म्हणून आमकां कितें कायद्यान कितें बरयलें आहा वोट करा आनी एक मनीस तुमच्या खातीर रिप्रेझेंट करपी तुमच्या खातीर पॉलिसी फ्रेम करपी तुमच्या खातीर ड्राफ्ट करपी हें जें आहा पळय असेंब्लीन उलोवपी लागून आमी इलेक्शन जाता. आतां हें इलेक्शन जाल्या उपरांत जे असेंब्ली वर्साच्यान 4 असेंब्ली जावपाक जाय ओके ती असेंब्ली आयज फेल जाल्ली आसा. सो थंय जावंक ना. आमी वॉयस ना म्हणून वॉयसलेस जाल्ले आहा लोक एक्चुली आनी ते वॉयसलेस जाल्ल्या कारणान आमी चिंतलें कितें हांगासर असेंब्ली घडोवपाची आनी हे जे विशय जे एक्चुअल विशय डिस्कशन करपाक जाय ते लोकां मुखार आपल्या आपल्या वोटरांनी येवचें. आमदार फेल जाले म्हणून जी आमदार फेल जाले म्हणून कित्याक आयज बाकीचे आमदार कित्याक उगी आहा रे. एक असेंब्ली एक दीस जालो म्हणून बाकीचे जे उडी मारून गेला तेही खुश आहा. सो इफ 1 डे असेंब्ली इज ओके देन आय थिंक सो दे शूड नॉट बी पेड 3-3 लाख कित्याक लागून सॅलरी तुमकां इलेक्शनान कित्याक लागून जावपाक जाय. सो बंद करपाची गरज आहा. आमी एक डिसायड केल्ले आसात दीस इज नॉट एन एक्टीव असेंब्ली वीच वील बी लायक पीपल ऑफ डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज वील बी कॉल्ड. सगळ्यांनी येवपाचें. आपूण आमदार फेल जालो हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक रिप्रेझेंट करता. सो आनी त्यांनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या लोकांक हांव उलो मारता तुमी येवपाचे आनी तुमचे विशय तुमी आमदार कशे उलोवपाचे कित्याक हो प्लॅटफॉर्म तुमकां आमदार कशें. आनी दुसरी गजाल हांव सांगूंक सोदतां असेंब्ली सेशन आसलेलें आहा तावडकर स्पिकराक सांगूंक सोदता तुजी ती धमक्यो बीन आहा पळय हाडून उबे करपाची असेंब्ली चालू आसतना हें करपाचें तुमकां आमी ओगे रावपाचें ना. लक्षांत घे. कापासता एक्टिविस्ट आमकां एक गजाल सांगता तुमकां तर नोटीस काडपाक जाय एक्टिविस्टां हेका आमी सगळे एक्टिविस्ट थंयसर असेंब्लीन येवन सुद्दां उलोवपाक रेडी आहा. लक्षांत घेयात कित्याक ही ड्युटी कोणाची आशिल्ली ही स्पिकराची ड्युटी. स्पीकर आयज चीफ मिनिस्टराचें आयकता आपले ओपोजिशन फेस करपाक जावचो ना म्हणून ते एक दीस दिता ना कोणाचें लग्न आहा रे काजरां आहा रे कोणाची कोण आमदार बीन काजार जाता बेगीन हां 5 परतवण बीन आहा कोणाचें आनी कोणाचें कितें आहा कोणाक फुलां मेळटा कितें मेळटा अशें कितें आसा जाल्यार सांगा मरे. नाल्यार एक दिसाची असेंब्ली कित्याक रे. एक दिसाची असेंब्ली आमी एक्सेप्ट करपाचें ना आनी आमी जे लोकांचे विशय मांडटा ते भाशेन आयज असेंब्ली लेवलाचेर हांगासर विशय आसात म्हटल्यार मागता गोंयच्या लोकांनी हांगासर येवपाचे आनी आपले आपले विशय एक आमदार कसो उबो रावन मांडपाचे विशय. थँक्यू.